प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवूर वोट 43 ते 48 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 43 to 48। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुझ्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष करतलोय अशें सांगलेलें तुमी आयकलां। पूण हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशें बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें खोट्या मनशांचेर घालता देखून तुमी ताची भुरगीं जावच्याक तुमच्याय दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात। तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार कसली तुमकां मोजरी मेळत? दोन वसूलदारूय तशेंच करिना? आनी तुमच्या भाव भयणीकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार व्हडशें कितें केलें तुमी? ओन भावार्थी लागून अशेंच करताय की ना? म्हणटच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोंपून तशींच तुमी सोंपून जाय। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां। जेजू 48 वडीन म्हणटा, जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात। जसो आमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच आमी सोपूर्ण जावपाक गरजेचें। आतां भाव भयणीनो, आमी आयचें शिवर्तमान बरें चिंतीन आमी आयकलां जाल्यार जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच खोट्या मनशाचेर घालता देखून तुमी तांची भुरगीं जावच्याक तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्यां पासत मागात। भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार आनी जेजूचे पाटलावदार जावन आमी देवाची भुरगीं जाल्यां जाल्यार जे हे 44 आनी 45 वडीन जेजून आयज आमकां कितें सांगलां की ज्या भाशेन सर्गीचो बाप वायटांचेर आनी पातक्यांचेर आपलो पावस आपलो सूर्य ओतयता, तो पडना की फकत जो कोण मागणें करता, जो बरो मनीस आसा ताकाच बेसांव दिता, तो सगळ्यांक म्हणटा ते भाशेन आपलो पावस आपलो सूर्य दिता। जेजू आयज म्हणटा, ज्या भाशेन आमचो सर्गीचो बाप तशींच आमी ह्या संवसारांत जिवंक एकदम गरजेचें। आमच्यान जिवंक जाता। भाव भयणीनो, ह्या 48 वडीन जेन्ना जेजू म्हणटा जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात, तो आमकां अशें सांगता कित्याक आमचो सर्गीचो बाप सोपूर्ण, ही इज परफेक्ट। म्हणटच आमकां आतां सोपूर्ण जावपाक आमच्या मनशाच्या सैमान वा आमच्या शक्तीन वा आमच्या जाणवायेन वा आमच्या कामा वरवीं आमच्यान सोपूर्ण जावपाक जायना। आनी देखून भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोबी देव आनी सर्वंडार मानला त्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आनी देव आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो, देव आमचो सर्गीचो बाप आमचे भितर आपलो शीमेन नासलेलो मोग ओतयता। म्हणटच आतां आमी देवाचो मोग वो शीमेन नासलेलो मोग वो सामको पवित्र मोग आमी अनुभवला म्हणून आतां भाव भयणीनो, जो जेन्ना कोण आमचेर वायट करता, आमकां कितें वायट आदारता, आमच्या वाटेन एक दुस्मान कसो एक मनीस आमकां वायट करता, तेन्ना भाव भयणीनो आमची चोत्राय त्या मनशाचेर वचना, पूण आमी जे अनुभवला, आमी जो मोग आमच्या सर्गीच्या बाबा कडसून अनुभवला, तो मोग आतां आमच्या दुस्माना पासून दिवंक जाता। म्हणटच देवाचो सैम वा देवाची चाल जावन आसा मोगाची। जेजू म्हणटा आयज, आनी जे भाशेन आमी पयलें वाचलां, सर्गीचो तुमचो बाप आपलो सूर्य वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता, तशेंच आपलो पावस प्रमाणाक तशेंच खोट्या मनशाचेर तो ओतयता। म्हणटच जेन्ना देव पडना की कोण बरो वायट, पूण सगळ्यांक
आपले बेसांव दिता. आतां जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा, देव आमच्या सवे जियेतात, आतां आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर जाता. आतां जो कोण आमकां वायट कोत्ता, जो कोण आमकां दुखयता, जो कोण आमची चोत्राय ताजेर वचना, कित्याक आमकां ती देवाची शक्ती, देवाची जाणवाय, देवाचो मोग आतां आमच्या आदाराक येता आनी आमच्या दुस्मानांक पासून आमी मोग करपाक आमी आतां फुडें सरता. आतां खरेपणी आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार कशे आमी जियेता. आनी जो कोण आतां पळयता की आमी तांकां वायट करिना पूण आमी ताचे पासून मागणे कोत्ता, आमी तांकां बरें चिंता, ती आतां देवाच्या राज्यात, ती आतां जेजू कडेन येतात. कित्याक ती पळयतात की कशे भाशेन आमी जियेता, कशी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी आमी आमचे तोंड उक्ते करचे सोतेक आमी आमच्या सैमान वा आमच्या कोन्यांनी आमी दाखयता की खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून लोक आतां देवाच्या राज्यान भितर सोदता आमकां लागून. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. जितली आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, पवित्र आत्मा आमकां आदार करता तें उतर पाडूंक. आनी आतां आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमी जियेता आनी खरेपणी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिता. हेच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो पवित्र मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.